जेन्ना आमी सिद्धीदान देवाचें उतर आयकता तेन्ना तो आमकां कितें ना कितें सांगता आनी सांगलें म्हणटोच तें आमचे भितर मनांत रिगता. आयज आमी खूब देवाचीं उतरां आयकलेलीं आसा. तातूंतलें कितें तरी तुमकां तोखलां आसतलें, टच्ड यू. कितें तें तुमी जाण सांगूंक जाय, तुमी तें तुमच्या मनांत हाडूंक जाय. पूण अशें तर ताणें खरेपणी तुमकां स्पर्श केलेलो आसा. चड म्हणजे श्रम घेवपाचो गरज ना, तें आपशींच वयर उपजवता. जें कितें कोणीक तुमकां हें उतर मारलां आसत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. ताचे वरवीं म्हणजे कितें? आतां आमकां तर हांगसरल्यान इंग्लंडाक वचोंक जाय, कशीं वेतले आमी? बोटीन वचोंक जाता. पूण आयज काल बोटीन आमी वचना, आमी विमानान वेता. म्हणटच विमान आमकां ही व्हरता, जंयसर वचोंक जाय पळय थी. तेच भाशेन आमी जेजून रावन तो आमकां बापाशी व्हरता. बापाशी व्हरता जाल्यार ताणें आमकां सगळें दाखयलां कशे भाशेन आमी ताचे सोबे रावंक जाय पळय ती. आनी आयज आमी आयकलां कशे भाशेन धर्मदूत लोकांक सांगतात. तुमी तें समजोंक ना, जेजू कोण पळय तो, पूण ताचे विशीं सगळें सांगलेलें आसलें.